Honorable Deputy Speaker. Shri Rodolfo Fernandez. स्पीकर सर, गव्हर्नर एड्रेसाचेर उलयतना पयले सुवातेर म्हाजी हार्टफेल सिंपथी हांव हें कोता सगळ्या आरपोरा आमच्या फायर ट्रेजिडी जी जालेली आहा आनी 25 लोक आमचे मेलेले आहा त्या लोकांक लागून हांव तेंच्या सगळ्या फॅमिलींक तांकां हार्टफेल सिंपथी म्हाजे विश कोता. तशेंच आमचो ऑनरेबल CM ताकाय खूब दूख जालेली आहा आनी तेणें पयलें काम जें तांकां सगळें इरिस्पॉन्सिबल आहा तांकां अरेस्ट केल्लेलें आहा आनी इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आहा सगळ्या आख्ख्या गोंयान सगळ्या क्लबांक की जे क्लब चलता जे पब्लीक प्लेसी आसता तांकां अशी 4 दारां करची म्हणून एग्जीट दवरचो म्हणून. आनी हें बऱ्यांतलें बरें काम आमच्या ऑनरेबल CMान घेतलेलें आहा ताकाय पडलेलें आहा आमच्या गोंयच्या लोकांचें. आनी हें जें घडलां हें आमच्या आख्ख्या गोंयच्या लोकांक की आमकां गोमूंक बरें की फुडें आनी कशें कितें करपाक पळय तें. आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमच्या CMान सारकी घेतलेली आहा आनी सारकी स्ट्रिक्टली तेणें व्हडलें फ्युचराक व्हडलें जायना पळय तशें तेणें हे सेफ्टी मेजर्स तेणें घेतलेले आहा हे सगळे इन्सिडंट व्हडले प्रिवेंट करपाक. तशेंच हांव आमच्या गव्हर्नर स्पीच जी दिलेली आहा ताका हांव सारको होल हार्टेडली हांव ताका एप्रिशिएट कोता आनी ताका थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणें आमच्या गोंयच्या लोकांचें चिंतलेलें आहा गोंयच्या आमच्या वेलफेराचें चिंतलेलें आहा गोंयच्या आमच्या भाशेचें तेणें चिंतलेलें आहा आमचो कल्चर आमचे ट्रेडिशन जात कात भेदभाव नासतना आमचे दोंगर आमचे उदीक आमची शेतां आमचे सगळे तेणें हेचेर उलयलेलो आहा. आनी तसोच तो उलयलेलो आहा लिटरेचर जी गोंयान आमची लिटरेचर जी 99.72% जी जावन आसा हें आमकां गोंयान सगळ्यांक एक प्रावड फिलींग जावन आसा. तशेंच म्हाका आमच्या ऑनरेबल CMाचेर उलोवपाचें आहा की आमचो CM इतलो वावरता दीस रात तो वावरता आमचे गोंया वयर काडपाक वयता थिंगासर आमचे गोंया सेल्फ सफिशियंट करपाक. तुमी पळय वयता थिंगासर डेवलपमेंटा चालू आहा वयता थिंगासर आमचो CM दिसती पडटा एवरी फंक्शनाक CM आसता. म्हाका दिसता दिसाक तो 20-25 फंक्शनां पासून तो करता आनी तो फ्रेश आसता आनी ताका म्हाका दिसता ही देवाची शक्ती ताका आहा आनी इतलें करपाक म्हाका दिसना कोणा कडेन तें अशें घडटलें म्हणून कित्याक इतली फंक्शन अटेंड करप बारीक मनशाक गरीब मनशाक तो पेंवता तेजे हात दिता आनी बरेंतलें बरें तें काम करता म्हणून हांव ताका चडांत चड एप्रिशिएट करता. तसोच तेणें फोकस केलेलो आहा आमच्या लोकांचेर आमच्या जॉब्सांक लागून कितले तरेन स्कील डेवलपमेंट आमचे गोंयान जॉब काडलेले आहा तशेंच कॉर्पोरेशनांनी तशेंच डिपार्टमेंटांनी जॉब्स काडलेले आहा. तशेंच आमचे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूय केलेले आहा कोण बरें शिकलेले आहा तांकांय फेसिलिटी जाय तश्यो मेळपाक. तशेंच बरेंतलें बरें तेणें चडशे बायलांक तेणें एक फेसिलिटी दिल्लेली आहा आमची लखपती दिदी तसले केले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसता. तसलेच मागीर तुमी जाणा कितें आसता एक पाट सेल्फ हेल्प ग्रुप आमची बायलां कितें करता लाडू करता चोकऱ्यो करता साडयो करता केन्ना बरेंतले बरें त्यो वस्तू करता आनी हे वस्तू केले म्हणून तांकां कितें जाता स्पीकर सर तांकां सेल आसना तांकां केन्नाय कितें तेणी घरान कितें रांदलें कितें विकपाक जावं कितें वस्तू बाग केले हँडीक्राफ्ट बाग केले जाल्यार तांकां सेल आसना गोंयान कितले म्हणून खपयतले ते ताका लागून कितें आसता एक 2-3 दीस तर तेणी केले जावं 2-3 दीस तेणी तर कितें वस्तू रांदल्यो कितें विकपाक जाल्यार तांकां सेल आसना म्हणून मागीर ती उगीच बसता. एटलिस्ट तांकां म्हाजे हिसपान असो एक 300-400 दिसाक तो तांकां सुटत जाल्यार तांकां बरें जाता. मात हें करपाक आमच्या ऑनरेबल CMान हे गोवोरमेंटान तांकां फेसिलिटी दिल्लेली आहा आख्ख्या इंडियेक डिस्ट्रिब्युशन करपाक तेंचे हे सगळो हे आमचे कितें करता कितले हँडीक्राफ्ट करता कितेंय ते करता ते आख्खे इंडियेक तेंचे सप्लाय जावपाक आनी अशें जालेलें आमची गोंयची आजराणी बायलां हेजो फायदो घेतली आनी हो फायदो घेवचो हे बरेंतलें बरें आमच्या CMान हें घडोवन हाडलेलें आहा. तशेंच एक जीरामजी म्हणून एक तेणें हें केलेलें आहा की 100 days एम्प्लॉयमेंट दवरलेलें आहा आमच्या लोकांक आमच्या लेबर जावं कोणी आहा कित्याक दिसाक तांकां कितें तरी म्हणजे कोणूच मनीस बेकार उरचो न्हू खंयच्याय टायमार ताका एक जॉब मेळचो म्हणून ते ही स्कीम केल्ली आहा. आनी चड करून हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल CMाक कित्याक तेणें HR म्हाजो डिपार्टमेंट जो आहा वो हांव तेजो चॅरमॅन जावन आसा हे बऱ्यांतलो बरो डिपार्टमेंट तो हँडल करता
आजरांनी हे पोस्ट काडलेले आहा चडशे लोक बारीक लोकांक हे सगळ्यांक बऱ्याक पडटा आनी अशें पासून तेणी चिंतलेलें आहा की तुमी जाणा केन्नाय कितें 35 इयर्स लास्ट आसता केन्नाय मनशाक जॉबाक एप्लाय करतलो जाल्यार तेणे 45 इयर्स पासून तांकां दवरलेली आहा ह्या पोस्टाक एप्लाय करपाक तशेंच हांवें मागलेलें सीएमा कडेन ही 45 इयर्स आनीक वाडोवची म्हणून कित्याक खुबशे लोक बायलां बाब केन्नाय आमगेर येता आनी कितें आसता तिंका एक पाट तेंचे घोव पळयना कोणूच तांकां आसना आनी तीच नको कितें करपाक पळय ती ताका लागून त्या बारीक लोकांक गरिबांक लोकांक तांकां हेल्प करपाक हांव सीएमा कडेन उलयलां आनी तेय सीएमान मनान घेतलेले आहा आनी ते म्हाजे हिसपान सीएम म्हाजे हिसपान 100% करतलो तशेंच आमच्या सीएमान आमच्या गोवोरमेंटान स्पोर्ट्स प्रमोट करपाक केल्ले आहा स्पोर्ट्स आमच्या आख्खे इंडियेक आमच्या गोंयचें नांव आतां फामाद जाल्लें आहा चड करून आतां बायलां स्पोर्ट्स आहा तुमी पळयलां तेणी बऱ्यांतलें बरें नांव आमकां आख्ख्या ग्लोबलाचेर तेंचें नांव जाल्लेलें आहा आनी गोंयचें नांव त्या ग्लोबलाच्या मॅपार येयलेलें आहा तशेंच आमचे भुरगे वयता थिंगासर वयता जिखता आतां फाटल्या दिसांनी फुटबॉल टीम आमची गेली म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीचो एकलो बऱ्यांतलो बरो भुरगो लतीश कुंकलेकार म्हणून तो इंडियेक थिंगासर शेवलो फुटबॉल शेवलो म्हणून ताकाय हांव वालो दिता तशेंच आतां काल पयर आमचे बीच व्हॉलीबॉल जाले बीच व्हॉलीबॉलाक आमची टीम जिखून येयलेली आहा गोल्ड मॅडल घेवन येयलेली आहा गोल्ड मॅडल घेवन ही आमची ही टीम आमचो सुर्या सावंत तो तेजो कोच आहलो ताकाय हांव वालो दिता कित्याक तेणें गोल्ड मॅडल घेवन ते येयल्या म्हणून तशेंच सगळ्याक ग्रावंड आमचे केलेले आहा वयता थिंगा वचून इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदलो आहा कित्याक स्पोर्ट्साक लागून भुरग्यांक लागून म्हाजेच कॉन्स्टिट्युन्सीन आतां ऑलरेडी 2 ग्रावंड एक ग्रावंड ऑलरेडी आहलो एक ग्रावंड म्हाजो इनकम्प्लीट आहलो तो आतां सद्याक मेरशे चालू आहा तसोच एक चिंबेली जातलो आनी चड बरें दिसता आनी खुशालकाय भोगता की ग्रावंडार इतले भुरगे आमच्या स्पिकर सर आतांच स्टार्ट केला हे ना आत्ता स्टार्ट केला येता थिंगा 4:30 केलो 7 मिनटां जाली म्हाका कंप्लीट करूंक जाय स्पिकर सर म्हाका कंप्लीट करूंक जाय आत्ता उलयता थिंगा हांव तशेंच आतां तूं म्हणटाले उपचे कट करचे पडटा तसोच आमचो ऑनरेबल सीएमाचे बारीक लोक जे गरीब लोक आहा दुयेंत लोक आहा त्या लोकांचेर चिंतलेले आहा कितल्यो स्किमी हाडलेली आहा DDSS बाय स्कीम ह्यो स्किमी बारीक लोकांक गरीब लोक कितें आसताले केन्नाय घरान दुयेंत जालो तेंचो गोच्चो लागचो मोगाचो तेंचो कोण मनीस दुयेंत जालो ताका फेसिलिटी आसनासल्यो आतां तांकां कितें जातालें कोणूय दुयेंत जालो जाल्यार ताका हॉस्पिटलार व्हरपाक तेणे पयशे आसनासले ही DDSS बाय स्कीम गोवोरमेंट तांकां 5 लाख पासून दिता आनी हेजेर तेंचे फेसिलिटी तांकां करून हे बऱ्यांतलें बरें करूंक जाता तशेंच हेल्थ सेंटर सगळ्या गोंयांत बांदलेले आहा आमचेय कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां एक बऱ्यांतलो बरो हेल्थ सेंटर दिलेलो आहा ताका लागून हांव सीएमाक थँक्यू म्हणटा तशेंच म्हाका उलोवपाचें आहा आमच्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट जे घडून हाडला आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आमचो सुभाष फळदेसाय लाखांनी लोक एवरी इयर येता आनी इतल्या बरो आमचो हो पर्पल फेस्ट जाता आमचो डिसेबल लोकांक आनी तशेंच हें पळोवन आमचो युनायटेड नेशन पासून कोलॅबरेट केल्ले आमच्या गोंयच्या गोवोरमेंटा कडेन म्हणजे आतां चिंतपाचें आमकां कितले हे बरें पर्पल फेस्ट पळय ते आनी सगळे इंडियेचे युनियन टेरिटरीज आमचे पार्टिसिपेट जाता तशेंच 27 नॅशनल कंट्री आमचे नेशन्सां पार्टिसिपेट जाता आनीक 300 इव्हेंट्स इन स्पोर्ट्स कल्चर आनी सगळे हितून ते आमचे चालू आसता तशेंच केअर सेंटर आहा पेशंटांक आनी ते ऑर्गनायज करता आमचो डिपार्टमेंट ऑफ PWD आनी चड करून आतां बरें दिसता सांगपाक की मुख्य मंत्री आमचो देवदर्शन यात्रा ही जी स्कीम जी आहा ही स्कीम राम आसता स्पिकर ही जी यात्रा स्कीम आहा ही सगळ्या लोकांक ही केलेली आहा जात कात भेदभाव पळय नासतना तशेंच आमच्या तिरुपती आमची केलेली आहा वचपाक तशेंच आमच्या बालंकांनी आतांच आमची एक ट्रीप गेलेली आहा तशेंच अयोध्याय केलेली आहा तशेंच हांवें मागला की आमकां अजमेराकी आमच्या लोकांक धाडचे जावं हाजी अली धाडचे तशेंच तेणी दुबाय ते वचपाक केलेले आहा फेसिलिटी त्योय तेंच्यो तश्यो बऱ्यातल्यो बऱ्यो स्किमी हे सगळे तशेंच एग्रीकल्चर प्रमोट करपाक गोवोरमेंटान खूब फेसिलिटी दिलेली आहा आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे बांद जे मोडलेले आमचे ऑनरेबल आमचो WRD मिनिस्टर तेणें म्हाका खूब केलेलो आहा आनी इतले आमचे फेसिलिटी तेणें दिल्या की म्हाका जाय की आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन एग्रीकल्चर वाडलेले अशें न्हू की व्हडली व्हडली बिल्डिंगां आयलेली वयता थिंगासर दोंगराचेर जावं शेतांनी म्हाका अशी बिल्डींग आयलेली नाका म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी आमकां लोकांक जाय पळय तशी जाल्ली जाय हें म्हाका करपाचें आहा आनी हें करपाक आमचो गोवोरमेंट फुडें सरता हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या सीएमाक राजेश फळदेसाय आनी गोवोरमेंटाक हें बऱ्यांतलें राजेश फळदेसाय गोवोरमेंट आमचें कोता थँक्यू स्पीकर थँक्यू पास केलें
स्पीकर सर, माझे घर हांव आमच्या गव्हर्नराच्या अभिभाशणाचेर उलोवपाक हांव उबो रावला. माझे घर हे स्कीम आमच्या मुख्यमंत्र्यान हाडून खरोखरच हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. जेणे करून माझ्या मतदारसंघात हे खुबशे प्रॉब्लेम आसलेले, जेणे करून ते भाटकाराच्या जाग्यान रावताले, कोंबलीदादाच्या जाग्यान रावताले, आमच्या पिडीएन रावताले, अशें करून खूब म्हणजे देवस्थानाच्या जाग्यार खुबशे अशे प्रॉब्लेम आसलेले, जेणे करून आज आमचे सॉल्व जाले. कारण आमी एवरी डे म्हाका दिसता कितलीशींच आमी फॉर्मां भरीत आसता, 2 म्हण, 4 म्हण, 5 म्हण, 10 म्हण अशें आमी फॉर्मां भरता लोकांची. आमच्या ऑफिसान आमी तांकां आफोवन हाडून जी तेंचे कडेन पळय कितें जायना तें आमी करता. कारण जेणे करून तो आज स्वताक सांगूंक शकता हें घर म्हाजें अशें म्हणून मुख्यमंत्र्याचे जितले आमी आभार व्यक्त करता तितले खरेखरच कमी. कारण 40 वर्सांचो, 50 वर्सांचो, 60 वर्सांचो असो लोकांचो प्रॉब्लेम आसलेलो ते आमच्या मुख्यमंत्र्यान एक झटक्या बरोबर तेंचो सगळें सॉल्व करून दिला. तेका लागून खरोखरच तेजें आमच्या मतदारसंघाच्या वटेन हांव तेजें अभिनंदन करता. स्पीकर सर, त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्याचें परत एकदा अभिनंदन करता. कारण मुख्यमंत्री देवदर्शन आतां ह्या 8 दीस पयलीं तुमी पळयलां आसतलें आमची वेलंकनी सायबीण मांच्या दर्शनाक लागून परत एक ट्रेन दवरली. म्हाजें इतलेंच एक सजेशन म्हणून आसा, कारण खरोखरच एक बरें काम तेणी केलां. कारण एक गरीबाक जे आपल्या कडेन वचपाक जायना, दर्शन घेवपाक वचूंक मेळना, आमच्या सायबिणी कडेन वचूंक मेळना, तेन्ना सरकारान आमच्या मुख्यमंत्र्यान एक देवदर्शन म्हणून स्कीम काडून आज खंय नाल्यार खंय तरी ते देवदर्शन देवीचे आशिर्वाद घेवन ते येता, सायबिणीचो आशिर्वाद घेवन येता, आमच्या श्री प्रभू रामाचो आशिर्वाद घेवन येता. म्हाजें एक सजेशन, पयर जी पळय ट्रेन गेली स्पीकर सर, तितून तेंच्यांनी एज मेन्शन केली 52 अबाव, तेन्नाच तांकां ते अपलोड जाताले. सो हांव म्हाजें एक सजेशन म्हणजे अशें आसा, काम बरें करता सरकार, स्कीम बरी काडल्या. म्हाजें इतलेंच सजेशन की ती 18+ तरी करची. 18+ ती मागीर जाता पळय तितली ते एक जर केलें स्पीकर सर, खरोखरच लोकांक खूब आनंद जातलो. कारण इथे आतां कितें जालां, लास्ट टायम आमकां जवळ जवळ 50 लोक धाडूंक मेळटाले, तिचे जाग्यार आमकां एक 20 लोक धाडूंक मेळटा. असो आमचो प्रॉब्लेम जालो. म्हण थोडे लोक कितें जाले, पयलीं लास्ट मोमेंटाक जेन्ना सांगलें लोडूच जायनासलें तेन्ना मातशे आमकां त्रास जाले. पूण ह्या फावटी आमी ते मातशें सुदरूंक जाय. कारण आतां आमच्या श्री प्रभू रामा अयोध्याक 3 ट्रेनी वचपाच्यो आसा. तेका लागून जर आतांच जर आमी करेक्शन केलें जाल्यार आमकां ते फुडें फायदो पडटलो. नाल्यार लोक आपापले आमी अनाउन्स करता, आपापले जे आयडेंटिटी हाडून आमकां दिता, आमी लोड करता, तेन्ना ते लोड जायना. जेणे करून 18+ अशें जें आसा आपल्याक दिसता आज आमी श्री प्रभू रामाचे आशिर्वाद घेवंक वचपाक जाय. सरकार आमचो फुल्ली म्हणजे बरो तांकां ट्रिटमेंट दिता, थंय वचपाक रावपाक आसा, खावपाक आसा, ट्रेनीन सगळी सोय आसा, कांयच प्रॉब्लेम आसना. अभिनंदन करता मुख्यमंत्र्याचे. कारण एक बेस्ट फक्त तेजेर इतलोच विचार म्हजें सजेशन म्हणून की तेणी विचार करून जी 18+ आहा ती करची. स्पीकर सर, त्याच बरोबर हांव आतां आमच्या येता रो फेरीचेर हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन, त्याच बरोबर आमचो R&D मिनिस्टर सुभाष भाऊ फळदेसाय, कारण तेमी एक रो फेरी हाडून जे खरोखरच आमकां गोंयान दाखयला की रो फेरी कितें पळय ती. थोडे जाण रो फेरी म्हणजे कोणाक खबर नासलें रो फेरी कितें पळय ती. आज इतली इजी पडटा रो फेरी. इवन एक बायलो मनीस, चली मनीस जी चली आसा तेका रिवर्सान येवन फाटल्यान येवपाक गाडी कळनासतना त्रास जाताले, जेणे करून ती खंय तरी फाटल्यान आपटाताली, दुसऱ्या गाडयेचेर हे जाताली. म्हणून आयज रो फेरी ह्या सायडीच्यान गाडी घाल, त्या सायडीच्यान भायर काड. म्हाजें एक सजेशन आहा स्पीकर सर की तेंच्यांनी रो फेरी आमच्या दिवाडेन 1-2 आमकां दिता म्हणून पयलीं हांव मिनिस्टरा बरोबर उलयला. कारण अभिनंदन करता तेजें. कारण डिसेंबरान जी चालू जातली ती मातशी जर जाता जाल्यार मातशी बेगीन करची. आमकां 2 रो फेरी आमकां दिवपाच्या स्पीकर सर. पण आनी एक आमचो मेन इशू, म्हाज्या आयलंड खूब आसा आनी म्हाजो मतदारसंघ 50% हो आयलंडान आसा. स्पीकर सर, म्हाजें इतलेंच मिनिस्टरा कडेन मागता, जी आयज आमची दिवाडे ओल्ड गोवा जी फेरी आसा, ही फेरी सकाळी 8 ते 11 पर्यंत आसता 3 फेरी, परत मागीर 4 ते 7 पर्यंत या 8 पर्यंत परत 3 फेरी, मदीं एक 4-5 वरां ही जर कंटिन्यू जर 3 फेरी जर दवरल्यो जाल्यार खरोखरच आमच्या मतदारसंघान आमच्या दिवाडकार भावांक भयणांक आमकां खरेंच इजी जातलें. एक-एकदां अशें दिसता हांव सुद्दां वयतां आनी आमकां प्रोटोकॉल आसलेल्या कारणान आमी पयलीं वयता, पण जे पळय लायनी लागलेल्यो आसता फाटल्यान तेंचे पळोवन खरोखरच दुख्ख दिसता. स्पीकर सर, हे आमचो गव्हर्नमेंट इतले पयशे खर्च करता. म्हाजी इतलेच रिक्वेस्ट, एक खरोखरच एक मनांतल्यान ताका रिक्वेस्ट आमच्या दिवाडकार भावाच्या वटेन, बाकीचे सगळ्यांच्या वटेन, की तेणी जर हे 3 फेरी जर कंटिन्यू जर दवरल्यो रातच्या 8 पर्यंत जाल्यार आमकां खरोखरच खूब फायदो जातलो. कारण आमी एवरी डे हो सारके त्रास काडीत आसता
जेन्ना जेन्ना आमकां खंय वचोंक जाय तेन्ना 1-1 किलोमिटर ह्या सायडीन 1-1 किलोमिटर त्या सायडीन आनी आतां आमचे दिवाळेन तुमी पळयला हे आयलंड आसल्या कारण ट्युरिस्ट आमचे भरपूर येता तेकाय लागून आमकां खूब त्रास जाता तेका लागून ह्यो कंटिन्यू 3 फरी कारण स्पीकर हांव कित्याक तुमच्या आतां ह्या माध्यमांतल्यान उलयतां हांवें 21 स्टार क्वेश्चन घातलेले 21 म्हाजो एकूय येयलो ना म्हाका खबर ना कित्याक लागून येयलो ना 21 अरे 4-5 दीस असेंब्ली आहा पूण म्हाका एकूय उलोवपाक मेळ्ळो ना आता 2 दीस हे कंटिन्यू जाले चान्सूच पडना म्हणून तुमच्या माध्यमांतल्यान स्पीकर सर तेका मंत्र्याक कळोंक जाय म्हणून सांगता 3 फेरी ह्यो कंटिन्यू करच्यो 4 वरां 5 वरां जेन्ना सांगता तेका 4 वरां 5 वरां जेन्ना पळय आनी एक्स्ट्रा चलयतलो फेरी जाल्यार आमकां खरोखरच खूब बरें दिसतलें स्पीकर सर आतां हांव येता पर्पल फेस्टाचेर स्पीकर सर इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट हे खरोखरच सुभाष भाऊ फळदेसायान एक बरो आणि आमचो गुरू पावसकर तेंच्यांनी बरी एक इनिशिएटिव्ह घेतल्या मुख्यमंत्र्यान त्याच बरोबर आमच्या प्रायम मिनिस्टरान एक बरे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल तेंच्यांनी करून दाखयले ओपनिंगाकय हांव आसलेलो क्लोजिंगाकय हांव आसलेलो आमी खूब जाण आसलेले जवळ 300 तेंच्यांनी प्रोग्राम करून तितून दाखयल्या आणि लाखांनी लोक येयल्या आणि सगळे लोकांनी अशे थंयसर जय जयकार केलो मंत्र्याचो किंवा मुख्यमंत्र्याचो गव्हर्नरय आसलेलो आमच्या बरोबर क्लोजिंग सेरेमनीक खरोखरच हांव अभिनंदन करता आणि हे खरोखरच तेकाच हे सूट जाताले आणि तो रात दीस हितून आसतालो लास्ट टायम आमी सुद्दां तुमकां म्हटलां की तो आपल्या पेक्षा ते भुरग्यांचे कॅर चड घेतालो आयज आपल्या आवयक बापायक आपल्या दिव्यांग भुरगे तेंचेर कसलेच बर्डन आसना आज तो आपलो भुरगो जावं आपले चली भुरगी ही आयज कितें तेजो एक बरो गव्हर्मेंटान आमच्या फिचर केल्लो आसा कांयच प्रॉब्लेम ना कारण इतले तेजेर भर घेता आनी इतले तेंच्यांनी खरोखरच स्पीकर सर 2 मिनटां तरी दी स्पीकर सर 2 मिनटां स्पीकर सर त्याच बरोबर आमचो अंडरग्राउंड केबलिंग स्पीकर सर हांव आमच्या दवळीकर सराचें अभिनंदन करता मिनिस्टराचें कारण तेणी एक बरें काम केलां म्हाजें इतलें सजेशन की थोडे जाग्याचेर जे पळय थोडे कितें उरला अंडरग्राउंड केबलिंग जेणे करून आमकां थोडे ऑटोमिक्स आमचे सगळे रोड जे आमच्या उरल्या आतां PWD मिनिस्टरान सगळे सँक्शन केल्ले आसा मुख्यमंत्र्याचो आभार व्यक्त करता जेणे करून हे जे अंडरग्राउंड केबलिंग आसा एक 65 करोडांचे आमचे अंडरग्राउंड केबलिंग हे थोडेशे उरलेले आसा हे मातशे जर बेगीन जर मंत्र्यान जर कंप्लीट जर केले जाल्यार आमकां मार्च पयलीं सगळे रोड आमकां हॉटमिक्स करूंक मेळटले स्पीकर सर त्याच बरोबर आमचो मंत्री हांगा सुभाष भाऊ फळदेसाय आसा जी पायपलायन आसा आमचे सांतिस्तेव जे जुंया म्हणटा आमी आमचो सारको भांगराळो सांतिस्तेव तो आयज म्हाका दिसता ज्या टायमार आमी नकळो आमी जालेत ना तेन्ना इतली वर्सांची पयलींची थंय पायपलायन आसा आमच्या सांतिस्तेवान कोणाक जाल्यार उदकच येना असो प्रॉब्लेम जाला त्यो पिड्यार जाल्या लायनी आणि हे म्हणटा ते पायपां फुटली हे फुटली ते फुटले म्हाका इतलेंच सजेशन की तुमी जाता तितले बेगीन मिनिस्टर PWD जो आहा जाता तितले बेगीन तुमी ते पायपलायन जर घालीत जाल्यार आमकां लोकांकय बरें जातलें आनी ज्या ज्या जाग्यार आमकां हॉटमिक्स करूंक जाय त्या जाग्यार आमचे हॉटमिक्सूय जातले जेणे करून तुमी खरोखरच हितून लक्ष घाला कारण सरकार आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हे बरें काम करता हे आख्खे गोंयभर आख्खे जगाभर दाखयल्लें आसा तेका लागून म्हाजी तुमकां खरोखरच एक विनंती जाता तितले बेगीन सदांच आज स्पीकर सर एक मिनिट माझी दोनच उरल्या स्पीकर सर 2 मिनटां आता आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हांगा आसा आमचो कुमारजुंवेचो जो पळय ग्राउंड आसा इवन दिवाडेचो ग्राउंड आसा तो ग्राउंड मुख्यमंत्र्यान पयलीं पास करून आमकां सगळें कामूय चालू आसा पूण स्पीकर सर कितें जाता त्या ग्राउंडाचे जे कुमारजुंव आसा त्या ग्राउंडाचे काम इतले सारखे कमी हितून चालू आसा आयज पर्यंत आमी टार्गेट दिले ऑगस्टान हो ग्राउंड जावपाक जाय मुख्यमंत्र्यान स्वता घेवन थंय सांगलेले आसा 15 ऑगस्टाक आमकां ग्राउंड जाय पूण जर थंय आयज जर गेलो जाल्यार म्हाका दिसता आनी 15 वर्सां ग्राउंड जावचो ना 2026 हो ग्राउंड जावपाक जाय ऑगस्टाच्या 15 तारखेर आमी इनॉग्रेट करतले पूण म्हाका दिसता आनी 15 वर्सां हो ग्राउंड जायना ह्या पद्दतीन तेजें काम जाता स्पीकर सर हांव तुमकां मंत्री हांगा आसा म्हाजें रिक्वेस्ट आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आफोवन हाडून तुमी ताका टायम लिमीट दिया आनी बाबा ह्या तारखेर जावपाक जाय कारण आमच्या गव्हर्मेंटान आमचे पयशे सगळे दिल्ले आहा तांकां जे वॉट एवर पूण तुमी मातशें लक्ष जर घालीत जाल्यार खरोखरच मातशें बरें जातलें स्पीकर सर हांव आतां बान आमकां मेन लागता स्पीकर सर आमचो WID मिनिस्टर तसो एग्रीकल्चर एक मिनिट म्हाका उलोवंक दिना स्पीकर सर आमचे जे बान आसा आमच्या कुमारजुंवा फाटल्या दिसांनी सगळीं शेतां बुडलेलीं राव संकल्प एक मिनिट आमची सगळीं शेतां बुडलेलीं कुमारजुंवान आनी तशीच दिवाडेन स्पीकर सर ती जर शेतांक आमकां बरें बान आमकां बांदलेल्या बद्दल तेजें हांव अभिनंदन करता आयजूच म्हजे कानार पडला स्पीकर सर जो दिवाडे आमचो मुड्डेर म्हणून आसा ते बान आमचे 2 होल पडून फुटल्या
आणि जेणे करून ती शेतां आज लोकांक वाऱ्यां लायता आमच्या दिवाळेन सुंदर सारकी ती जर बेगीन जर आता इमिडिएटली जर रिपेअर जर जाले जाल्यार ती शेतांय आमची वाचतली लोक भाजी लायता 2-2, 3-3 पीक काडटात तांकां खरोखरच तो आनंद जातला कारण दिवाडेकाराचो आमचे भाव आणि कुमार जो गांवचे ते तेंचेरूच डिपेंड आसता जालें, सांगया सांगया स्पीकर सुवान सर सांगया सांगला म्हणटा मातशें तुमी आमकां उलोवंकूच 10 स्पीकर सर मिनटां जालीं 10 मिनटां बरें थँक्यू तशें दिवपाक मेळना संकल्प ऑनरेबल मेंबर संकल्प दी साहेब दी ताका एक 5 मिनटां दी साहेब माझे काय उलोवपाचें ना दी उलोवनी ताका ऑनरेबल मेंबर संकल्प तुजें ना जाल्यार हांव अर्जंट करता स्पीकर सर I rise to support the motion moved by my colleague Sri Krishna Salkar to thank Honorable Governor for his address to this House on 12 January 2026. go ahead Speaker, sir. संकल्प go ahead आयज आमच्या ऑगस्ट हावजान जेन्ना गव्हर्नरान आपलो एड्रेस केलो जाल्यार इट वॉज ऑलमोस्ट फॉर 2 hours 2 वरां जेन्ना तेन्ना उलयलो आनी 2 वरां भितर आमचे गव्हर्मेंटाच्या बाबतीन आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे परफॉर्मन्साच्या बाबतीन इन डिटेलान आयज आमच्या हांगा उलयले हावजान उलयलेले आसा हांव चड ना उलयता कित्याक सगळ्यांनी म्हाज्या कलिगांनी आयज गव्हर्नराच्या भाशणाची तोखणाय केलेली आसा सो हांव थोडेशे मुद्दे उलयतलो आनी सगळ्यांक एक इम्पॉर्टंट मुद्दे उलयतलो जो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीक लागता सो जनरली उलयतना हांव चडांत चड म्हाका दिसता एक 5 मिनटां घेता जी न्यू डिस्ट्रिक्ट जाल्लेली आसा कुशावती तेच्या बाबतीन सगळीं जाण उलयलेले आसा मागीर गव्हर्नरान ऑल्सो मेन्शन केल्लेले आसा श्री संस्थान गोकर्ण पर्तागली जिओटम मठाच्या बाबतीनूय जो ऑनरेबल आमच्या प्रायम मिनिस्टरान जो 77 फूट ब्रॉन्झ राम स्टॅच्यू इनॉग्रेट केलो त्याच प्रमाणे जे सेलिब्रेशन ऑफ 150 years ऑफ वंदे मातरम सॉंग हेच्या बाबतीनूय तेणे उल्लेख केलेलो आसा 56 इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हेच्या बाबतीनूय तेणे उल्लेख केलेलो आसा हांव फक्त थोडे पॉयंट्स घेता जे आमचे सिर्वेज हेच्या बाबतीनूय उल्लेख केलो आसा दी STB प्लांट एट पाटो एंड बागा एंड ऑल्सो टेंडर फॉर टोंका पेंजीम हेच्या बाबतीनूय उलयलेले आसा रोरो फेरीचे जी चोडन रायबंदर रुटाचेर बाबतीन त्याच प्रमाणे आमचे जे न्यू स्टेट ऑफ आर्ट जे गोवा कॅन्सर हॉस्पिटल इन कॉलॅबरेशन विथ टाटा मेमोरेबल सेंटर मुंबय हे येवपाचे आसा हेच्या बाबतीनूय खुबशे आमकां लोकांक आमच्या गोंयकारांक हेजो बेनिफीट जातलो मुद्दाम सांगपाक सोदता जे पर्पल फेस्टाच्या बाबतीन सगळे जाण उलयचे ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष फळदेसायचे जी जितली तोखणाय करता तितली कमी आसा कित्याक तेणें आयज आमचे गोंयचें नांव पर्पल फेस्टा इंटरनॅशनल लेवलाचेर येयल्लेलें आसा त्याच प्रमाणे आमचो मडगांव जो बुलबुल फेस्टिवल जाता जो भुरग्यांक लागून आसा जो इन्फॉर्मेशनाच्या अंडर जाता तोवूय एक बरो ताका रिस्पॉन्स मेळपाक लागलेलो आसा हे 3रे वर्स जे आयज जाल्लेलें आसा वर्सान वर्स हे वाडत आसा भुरग्यांचो स्ट्रेंथ आनी म्हाका दिसता इंडिया भितर बेगीनच्या बेगीन नंबर 1 हो फेस्टिवल पर्यंत पावपाची शक्यता आसा त्याच प्रमाणे October 2025 पर्यंत 1,27,170 women benefited from the Grey Aadhar scheme. 3,562 applications were approved under Ladli Lakshmi scheme and 2,230 mothers received incentive under the Mamta scheme. So अशे पळोवपाक गेले जाल्यार आयज हे सगळे मेन्शन आमचे ऑनरेबल गव्हर्नरान केल्लेले आसा सो म्हाजे कलिगान सगळे डिटेलान उलयलेले आसा बट एक मुद्दाम एकूच पॉयंट घेवन हांव उलयतां जे आसा ते आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे आमचे म्हाजे घर योजना ही जी आमच्या गोंयकारांक लागून जी योजना लॉन्च केलेली आसा आनी तेज्या लागून मुद्दाम आमचो देशाचो होम मिनिस्टर श्री अमित शाहजी हेज्या हातीन हे इनॉग्रेशन जाल्लेले आसलेले आमी हे सगळ्यांनी पळयलेले आसा थंय आनी तेज्या उपरांत आयज म्हाका दिसता हेजो बेनिफीट आख्ख्या गोंया भितर सगळ्या लोकांक जावपाक लागला आयज घर म्हणटा तें सदांच आमकां एक इम्पॉर्टंट आसता आनी हांव हे समजोवंक शकता कित्याक जेन्ना म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीचे हांव उलयतां जाल्यार आमची कॉन्स्टिट्युन्सीन पळोवपाक गेले जाल्यार 90% जे लोक थंय रावता ते गव्हर्मेंट लँडाचेर रावता आनी सदांच त्या लोकांच्या मनान एक भंय आसलेलो कित्याक बाबा केन्ना आमच्या घराचेर डेमोलिशन येवंक शकता केन्ना आमकां नोटिसीस येवंक शकता असो एक सदांच भयान हे लोक रावताले आमच्या मुरगांवचे बट आयज
आमच्या मुरगांवच्या लोकांक येद्दे व्हडले थंयसर एक सॅटिस्फॅक्शन मेळिल्लें आसा आनी हेजें क्रेडीट जाल्यार सगळ्यांक म्हणटा ते इम्पॉर्टंट म्हणजे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान ज्या कल्पनेन ज्या विचारान ही तेणेन आमच्या गोंयकारांक लागून म्हाजें घर योजना हे लॉन्च केल्लेले असल्या कारणान आनी आयज जेन्ना म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हे लोकांक बेनिफीट जाता कित्याक आयज हांव पळयता म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितलेशे लोकांनी हेजे बेनिफीट फॉर्मां भरून ऑलरेडी दिल्लेले आसा सगळी सबमीट केलेली आसा आनी म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट तर जातलो ह्या स्किमीचो जाल्यार म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी जातलो तेज्या लागून खऱ्यांनीच हांव मनानसून आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो आभारी आसा त्याच प्रमाणे आमचो एक व्हडलो इश्यू आसलेलो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जो रिहेबिलिटेशन बोर्ड आसा कित्याक रिहेबिलिटेशन बोर्डाच्या अंडर सगळ्यांक चड दर कोणाक इफेक्ट जातालो तो म्हाका मुरगांवच्या लोकांक जातालो आनी मुरगांवा सड्याचे भागांत जे आमचे तारीवाड्याचे जे लोक असलेले आमचे नॅशनल हायवे जे पिडीत लोक असलेले हेंच्या लागून थंयसर GRB कॉलनी आसा आनी तारीवाडा आनी ही सदांच आमच्या GRBच्या रिहेबिलिटेशन बोर्डाच्या नांवाचेर असलेली बट आयज खंय तरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हे जेन्ना आमी प्रपोजल दिलो की ही जी घरां आसा ही घरां खंय तरी तेंच्या नांवार करची म्हणून आनी म्हाका दिसता एक व्हडलो स्टेप आमचो ऑनरेबल चेअरमॅन फॉर रिहेबिलिटेशन बोर्ड म्हाजो कलीग बाब राजेश फळदेसाय तसोच तेंचो मेंबर सेक्रेटरी आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेंच्यांनी फुडाकार घेवन म्हाका दिसता ही स्कीम सक्सेसफूल करून आमच्या लोकांक थंयसर ही घरां जी रिहेबिलिटेशन बोर्डाच्या तारीवाड्याच्या आनी GRBची नांवार करपाक लागून तांकां फॉर्मां सबमीट केल्लेली आसा आनी ती फॉर्मां भरून तेंच्यांनी दिल्या नंतर ही जातली सो असो एक इतिहासीक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हो बेनिफीट म्हाज्या लोकांक लागून जातलो तेज्या लागून खरेंच हांव आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फे हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत चे धन्यवाद म्हणटा आनी रिहेबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन तेंचो मेंबर सेक्रेटरी जे आमकां रिहेबिलिटेशन लोकांक थंयसर परमनंटली तेंच्या नांवाचेर ही घरां करून दिवपाक लागून जे डिसिजन घेतलेले आसा तेंच्या बोर्डान तेज्या लागून हांव तेंचो आभारी आसा आनी बाकीच्या बाबतीन सगळ्याच जाणांनी उलयले आसा म्हाका मेन विशय आसलो तो म्हाजें घर योजनाच्या बाबतीन उलोवपाचो कित्याक हे म्हाजें घर तुमकां सांगूंक शकना बट कोणाक हेजो इफेक्ट जाता कोणाक हेजो फायदो जाता म्हाज्या आशिल्ल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज लोक इतले खुशाल आसा कित्याक बाबा एक घर जें आसा तें आपल्या नांवार जातलें म्हणून आनी हे जेन्ना घर एक तेज्या नांवार जाता कित्याक तेंचे कडेन फक्त डॉक्युमेंट आसलेलो हावस टॅक्स तेज्या वयर कांयच ना त्याच प्रमाणे थोडीशी इन्सिडंट अशी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा खूब वायट दिसता कित्याक थंयसर MPA आसा जी घरां आमची ऑलरेडी 1972च्या पयलींसून आसा त्या घरांक सुद्दां नोटिसीस धाडून ते डेमोलिशन काडपाक लागलेले आसा ऑलरेडी एक घराक जो अनिल काणकोणकर म्हणून थंयसर आमचो हर्बर आसा तेच्या घराक डेमोलिशन येयलें थंयसरल्या लोकांनी मेळोन ते हाडिल्लेले असलेले सो जेन्ना एक गव्हर्मेंट म्हाजें घर स्कीम लॉन्च करता 1972 पयलींसून जें घर आसा तेका हे MPA इज गोईंग अगेन्स्ट द गोवा गव्हर्मेंट आनी तांकां नोटीस धाडटा ती जाली आतां बाकीच्या घरांकूय तेंच्यांनी नोटिसीस धाडला सो जो जागो आमचो गोवा गव्हर्मेंटाचो जागो आमी जे MPAक दिल्लो आसा आनी आयज तांकां दिल्या नंतर ते आमच्याच लोकांक जे 1972 रावलेले आसा तांकां थंयसून भायर काडपाक लागून डेमोलिशन नोटीस धाडटा इव्हॅक्युएशन नोटीस धाडटा हेजेर खंय तरी आमच्या गव्हर्मेंटान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान लक्ष घालपाची गरज आसा जो जागो आमचो आसलो जो आमी MPAक दिला आनी आयज ते आमच्याच लोकांचेर जे 1972 पयलींसून रावता तांकां थंयसर नोटिसीस धाडटा हेजेर एक मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेज्या बाबतींनी पळोवन घेतलो म्हाका हेजे भितर मातसो दुबाव ना सो हांव वायंड अप करतना आय वन्स अगेन एक्सटेंड माय हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑनरेबल गव्हर्नर ऑफ गोवा फॉर हिज insightful and encouraging address to the August House, shining light on the significant progress and the ongoing commitment by our government towards creating a better future for the people of Goa in terms of sustainable development, infrastructure, growth and community welfare on the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas in making Goa Swayamburnam. Thank you, Speaker Sir. As there is no business before the House is adjourned till Thursday, the 15th of January 2026 at 11:30 a.m.